इश्यू आलो म्हणटा आमचो बीट स्कुलांनी 6 डेथ जालो फाटीं 5th डेथ जालो तेन्ना आमी SP मॅडम दिल्ले मेमोरंडम दिल्लें आनी सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसाय कितें करपाक तें सगळें दिल्लें तें इम्प्लिमेंट केलां काय केलां ना तें आमकां कळपाक जाय आसलें आतां 6 डेथ जाले आनी अशें करून कितली डेथ जातली ताका लागून आमी आयज कलेक्टराक मेळपाक आयले कित्याक कलेक्टरान इम्प्लिमेंट करपाक जाय सुप्रीम कोर्टा गायडलायन्स आनी तें आमचें डिस्कशन जालें थिंगा सांगते वो म्हळ्यार सगळें इम्प्लिमेंट जालां म्हणटा जालें जाल्यार डेथ कंटिन्यू कित्याक जाता आनी जाता की आतां जायतीं आमी डिस्कशन सांगलें जायतीं इंस्टिट्यूशन आहाय बीट स्कुलांचे आनी कांय ब्रांच आहाय थिंग कित्याक जायना गोंयांच कित्याक जाताय गोंय कित्याक जाता म्हळ्यार हें क्वेश्चन केलें गोंय जालें म्हणजे गोंयचें नांव पेड्यार जाता आनी एक फ्रेंड इश्यू जाल्या सुसायड जाता बीट स्कुलांनी आतां आमच्याय भुरगे आतां जायते भुरगे आमचे NIT येयलो आहाय IIT येयलो आहाय आनी जायते आमचे इंडिया गोंयचे भायर वयता शिकपाक सो आज तेंचे मागीर पायचेर प्रेशर आसतलो अशें अशें घडटा म्हणून बीट स्कुलांनी अशें इंस्टिट्यूटाक सो हें बंद जावपाक जाय खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आमी डिमांड केला हें स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आनी हे रियल फॅक्ट्स कितें आहाय ते काडपाक जाय कोणाक लिपोवपाक नाका कोणाक सांबाळपाक नाका ते आमची भुरग्यां खंयचे जावं ते गोंयचे जावं गोंयचे भायर जावं तांकां आमी सांबाळपाक जाय ते जे इंस्टिट्यूशनाक एडमिशन घेताय वीक भुरगीं न्हू ते स्मार्ट भुरगीं ते कित्याक तिंगा एडमिशन मेळपाकूच जाय ते आन्सर करपाक पडटा ते एंट्रन्स एग्जाम आन्सर त्यो क्लियर करून येयलो भुरगीं ते वीक भुरगीं न्हू ते हे आतां तांचे कितें डिप्रेशन आहलें काय आनी कितें इश्यू आहले तेन्ना आमी तांकां हेल्प करपाक जाय सो हे डिमांड सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सांगलेलें आहा हें सगळें जावपाक जाय आनी आयज कलेक्टराक सांगलां हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी केस डेथ जाता ती जावपाक शकना कलेक्टरान कितें सांगलें तुका कलेक्टरान सांगला सो डेथ जाली कितें इम्प्लिमेंट केलें कितें कमिटी काडला कमिटी काडून कितें विचारला कितें सांगला इन्स्पेक्शन केलें म्हणटा कमिटी काडलो आहा कन्सलर्स दवरलो आहा CCTV घायलो पयलीं म्हणटा ती डे टायम कन्सल्टींग करताले आतां 24/7 खंयच्या टायमार ते कन्सल्टींग करपाक तिंगा दवरलो आहाय म्हणून सांगलां सो भुरग्यांक केन्ना फकत शाळेंत ते क्लासीस बंक करून येवपाक नाका सो तेच्या रातचेंय करपाक जाता म्हणटे सो 24/7 ती कन्सल्टींग आहा म्हणटी CCTV आहा आनी सगळें आतां कांय एग्जामीय ते बी रिलॅक्सेशनूय दिलां कांय पेपर्स एग्जामीय आसना म्हणटा प्रेशर लो करपाक सो हें सगळें केलें म्हणटा केलें जाल्यार सुसायड जाताय कितें रिपोर्ट अजून येना लास्ट टायम आमी एसेंब्लीक क्वेश्चन आन्सरूय येयलो तेजेर सो 5 डेथ जालतना सो तेजेर तेमी रिजन दिल्लें डिप्रेशन म्हणून आनी एग्जाम टेन्शन आनी फकत एक डेथ दिल्लें आनी एक रिजना लागून सो आमची एसेंब्ली आन्सर मेळटात ते सो फकत आतां स्टडीज आनी डिप्रेशन तें रिजन दिल्लें आनी कांय दिसना डिप्रेशन 5 जो हें डेथ आसा ताका ड्रग डोज मेळिल्लो तें आमकां कांय सांगपाचें रिपोर्टा आमकां रिपोर्ट कांयच ना ते म्हणटा इन्वेस्टिगेशन चलता ते एंगलांनी सो तेजी कांय क्लियर ना चडशें लास्ट टायम जालें डिप्रेशनाचें सर डिप्रेशन दोन कामां खातीर एक जर ताण येवन ना जाल्यार आवय बापायन फोर्स करून धाडले जाल्यार हेतून तें डिप्रेशन जावपाक शकता पूण आतां ते आवय बापायन फोर्सान धाडला ते आमी म्हाका